भुरगे हो पायपलायन जो पूल आसा त्या पुलात एकूण आसा काल सांजचो जवळ जवळ 4:30-5 दरम्यान एक पुलाचो व्हडलो स्पॅन सकयल पडलो आणि 2 वर्सां पयलीं हो तो ओल्ड जो ब्रिज आसा बोरीम ब्रिज ताजो स्पॅन पडलो. तेन्नाच्यान आमी सातत्यान डिपार्टमेंटा कडेन पाठपुरावो करीत आसा की हो पूल जो यूज ना पायपाचो तो तुमी काडून व्हरचो आनी तो ओल्ड ब्रिजी तुमी काडून व्हरचो म्हणून. कित्याक काय म्हणल्यार हांगच्यान सकयल्यान बार्जी वता, आमचे गांवचे लोक हांगा नुस्तें धरता, वडी बी घेवन वता. मदीं हांगा रेंव काडपाक काम चालू आशिल्लें पूण सद्याक रेंव बंद आसा. मोठी दुर्घटना जावची न्ही अशें म्हणून आमी डिपार्टमेंटाक ते निवेदन दिल्लें पंचायती तर्फे. 2008च्यान आमी निवेदन दित आसा की हो पूल जवळ जवळ 1972 बांदिल्लो, कन्स्ट्रक्ट केल्लो. त्या ओपाच्यान उदक जुवारी हे करूंक आनी ते सायडीक सप्लाय करपाक. पूण जेन्ना साळावलेचो ब्रिज हे जालो डॅम तेन्नाच्यान हो पूल मागीर बंद, हे उदक वचपाचें बंद केलें आनी ताजे नंतर ताजे लोक बेश्टे कामगार बी पळय आसा तेवटच्यान ते वचपाक बेश्टे पांयांनी चलत वचपाक यूज करताले. ताजे नंतर आनी ताका निवेदन दिलें. 17च्यान आमी निवेदन दीत आसा पूण कांयच उपयोग जालो ना. आनी काल सांजचो तो पूल एक स्पॅन कसो सुदैवान त्या वेळार कोण नाशिल्ले, म्हणजे बार्जी वचनाशिल्ली आनी कोण आमचे मच्छीमार बांधव कोण नाशिल्ले. आतां आमची सरकारा कडेन इतलीच विनंती आसा की बाकीचो जो स्पॅन उरल्या आनी बाकीचो जो पार्ट उरला तो परत कोसळचे पयलीं ताबडतोब सरकारान तो काडून व्हरचो, डिसमेंटल करून व्हरचो. तसोच ओल्ड ब्रिज जो आसा तोही लास्ट इयर 1-2 वर्सां पयलीं एक स्पॅन कोसळ्ळो, तोही डिसमेंटल करून व्हरचो. दुर्घटना जावची पयलीं आनी वाट पळोवची न्ही अशी आमची सरकाराक विनंती आसा. आणि जे आता पडलं ते स्पॅन जे पडलां ते फाल्यां सकाळीं बार्जी वतना किंवा आमचे हांगा डेंजरसच ते पोंदा जें कितें पडलां तेंय काडून व्हरपाक तेणी वता.